रायचो गांव कसलो हांव म्हणटा बेस्ट. ह्या गांवांत जायतें करूंक जाता. रायकारांक म्हणटात वाग म्हणल्यार हांव तांकां सांगता हे मोगाळ वाग खरें पूण काळजांनी मोग आसा. आनी जरी तर ही 4 वर्सां हे पिरगोजेन चल्ल्यात जाल्यार खुशालकायेन चल्ल्यात. कित्याक जायतो लोकांचो मोग हांवें अणभवला. हांव यान्नीक जालां जाल्यार लोकां पासत हांव जाला पयस सुबे पासत. आनी म्हजें मन पयस सुबे पासत पिरगोजकारां पासत कितें तरी करूं. आनी म्हाका जे भाशेन संदी मेळ्ळ्यात जाता ते भाशेन हांवें म्हजो वावर फुडें व्हेला. देखून देवाक दिनवासता. आनी आयज तुमी सगळीं जाणां जायतीं जाणां येयल्यात. धरलोली नंबर सांगून अमकीं येतली पूण तेज्या कांय चड येयल्यात. देखून सगल्यांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज सगळीं हाजीर जाल्यात तांकां म्हजे काळजांत हांव देव बरें करूं. तेच बरें देव बरें करूं म्हणटा. हे भाशेन हो कार्यक्रम पेबेल घडोवन हाडला. कांय रायकाराच्या पिरगोजकारांनी कोणाचेंच नांव घेना पूण सगल्यांक कार्यावळीन वांटो घेतल्याक कार्यावळ घडोवन हाडटल्यांक रायकारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी समेस्तांचेर तुमचेरूय आनी तेच परीन जी हाजीर नात तांचेरूय समेस्त रायकाराचेर नेवी सायबिणीचे बिणोणेन शुभम आशिर्वाद मागता. गॉड ब्लेस यू. आनी निमाणें म्हणटा वास्को पिरगोजेन आसा. कोणें मेळ्ळें सांग दाबोली येयल्यार ते सायडीन देंवन येयात रोखडीं पावतली. देव बरें कर. गॉड ब्लेस यू.